एक न्यूज सोशल मिडियाचेर आनी प्रिंट मिडियाचेरूय आज आयल्या ती म्हणल्यार मिड डे मिलाचेर रिपोर्टींग 39% जाता म्हणून. सो मातशें आमकां खटकलें, कित्याक सद्या आमचें रिपोर्टींग नियरली 100% जाता एवरी डे. जूनाच्यान 11 जूनाच्यान आमचें रिपोर्टींग नियरली 100% जाता. काल पासून आमचें रिपोर्टींग 99.19% जाला. आनी हे क्रेडीट या 99% हाजे सगळे आमच्या एडीआय, आमचे सगळे न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट्स आमचे आनी टिचरांक वता. आनी जेन्ना आमचें रिपोर्टींग इतलें बरें जाता तेन्ना कोणूय सोशल मिडियाचेर वा खंयच्याय मिडियाचेर 39% दाखयता हे म्हाका बरोबर दिसना. म्हणून तुमकां क्लॅरिफाय करपाक हे हांवें प्रेस कॉन्फरन्स आपयला. तर टोटल ह्या वर्साक 29,78,78 लाख आमकां मेळटले मिड डे मिलाक. स्टेट गव्हर्मेंट तातूंत एक्स्ट्रा घालता ते 8,48 लाख. सो ह्या वर्सा आमी टोटल 38,27 रुपया मिड डे मिलाचेर स्पेंड करतले. 1,63,000 भुरग्याच्या वयर मिड डे मील सप्लाय करता. सो अक्षय पात्र जर आयले जाल्यार ते फक्त 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील सप्लाय करतले. पयलीं तांणी 6 म्हयने मागिल्ले, आतां तांणी आनीक 6 म्हयने एक्सटेंड करून घेतला टील जानेवारी.